आयज आमी पळयलें की एक एक्युज्ड क्रायम ब्रांच कस्टडींतल्यान एस्केप जालो. तेच्या वेळार तुका कितें म्हणपाचें? ताका एक कॉन्स्टेबलान ताका हेल्प केलो भायर सरपाक. तुका कितें म्हणपाचें? पळय, म्हाका दिसना ना हांव पिसो ना तूं पिसो ना गोंयकार पिशे की एक पुलीस कॉन्स्टेबलाक इतले व्हडली ग्रेट एस्केप करपाचे गट्स येता. एक पुलीस कॉन्स्टेबल जो IRBचो कॉन्स्टेबल आसा एंटायर म्हाका प्रश्न विचारान दिसता क्रायम ब्रांचाक की सगळे पुलीस डिपार्टमेंट आनी क्रायम ब्रांच एक पुलीस कॉन्स्टेबल कंट्रोल करता की तो एका एक्युज्डाक आरामशीर भायर काडटा, तो भायर येता, तो भितर वता, शूज घालता, परत भायर येता आनी मागीर ताच्या बायकार वचून बसून वता. डू यू थिंक this great escape is possible without assistance or knowledge of the in charge of crime branch? SP crime branch हातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा, हातूंत भितर पुलीस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आसा. एज होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर आमी मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन ते इमिजिएटली एक्शन घेवन सस्पेंड करचो. पयलीं म्हणजे SP क्रायमाक DGP शुड इमिजिएटली टेक डिपार्टमेंटल एक्शन अगेन्स्ट दिस SP crime because without his help and without the help of DYSP who is in charge or whoever is in charge of this crime, this could not have happened. आणि म्हाका दिसता खंय तरी फिंगर्स पॉइंट टू SP क्रायम. हांव म्हणटा इमिजिएटली ताका सस्पेंड करचो, कारण ही जी ग्रेट एस्केप जाल्या ती ग्रेट एस्केप इज अ ब्लॉट ऑन पुलीस डिपार्टमेंट. हातल्यान लोकांचो पुलिसा वयलो विश्वास गेला आणि द एस्केप इज विजिबल ऑन द CCTV फुटेज. कितलो आरामशीर म्हणजे कोण घरान येवन घरा बसून च्या पिवन वता पळय तसो तो भितर सरता, भायर सरता आनी वता. आय जस्ट कांट बिलीव दिस कॅन हॅपन. एंड आय डोंट थिंक द वे पुलीस डिपार्टमेंट हॅज बीन फंक्शनींग फाटल्या दिसांनी ते पळयत जाल्यार डिसिप्लीन ना म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटान हांव सदांच सांगतालो. पॉलिटिसायझींग जाल्या पुलीस डिपार्टमेंटान हांव सदांच सांगतालो. एक आमच्या सारक्या मनशांचे सादें एप्लिकेशन कॅन्सल जायत जाल्यार क्रायम ब्रांच 15 मिनटांनी म्हज्या घरा, म्हज्या ऑफिसान, म्हज्या मामागेर, काकागेर सगळ्यां कडेन पावता मरे. आनी हांच्या कस्टडींतल्यान एक असो एक्यूज सुट्टा जाका धरपाक पुलीस डिपार्टमेंटान अथक परिश्रम केल्ले, एक टीम एकठांय केल्ली. त्या टिमान खूब परिश्रम करून हाका धरून हाडिल्लो आनी ताजे क्रेडीट पुलीस डिपार्टमेंटान घेतल्यान तुमच्या कस्टडींतल्यान तो वॉकआउट करता. इट डजंट एस्केप, ही वॉक्स आउट ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट, ही वॉक्स आउट ऑफ क्रायम ब्रांच. शेम ऑन गोवा पुलीस. तुम्ही म्हाका दिसता कट्टेन नाक बुडोवन जीव दिवपाक जाय, कारण नाजाल्यार स्वताहून रिजायन करपाक जाय की आमी फेल जाले म्हणून. आय थिंक दीस इज समथींग व्हेरी सिरियस आनी हातूंत भितर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय. SP क्रायम शूड गो होम. तुम्ही पळयतात GNH.